भाग्यवंती पुरुषाचे कुर्बे निवराम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सोम्याच्या भडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि ती ती पवित्रात्म्यावरी पवित्रात्म्यावरील गर्भीस झाली. नमांवर एक कृपेन भरले. सोमे तुझे सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिया देवाची माय आम्हा पियांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. आबळे सोम्याची साखर तुझ्या शब्दप्रमाणे म्हणजे ते जा. नमान मरिये कृपेन भरले. सोमे तुझे सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिया देवाची माय आम्हा पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. आणि देवाचो पूत मुनीस जालो आणि आमच्यामध्ये गेलो. नमान मरिये कृपेन भरले. सोमी तुझे सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिया देवाची माय आम्हा पियांका ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या माग्या येसुम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावरी तुझ्या पुता पिस्तान मुनशा कोण घेतले आम्ही जाणा झाला त्याच्या कष्ट आणि कुसवली जीवनपणाच्या आनंदात पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्ता आमच्या सौम्यामरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या सर्गींच्या दयेन मका दिलाय तुझे ताबे मुझे मोत उसराळाय मका राख सांभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या भाग्यवंत मी गेली आमच्या जुजान आमका सांभाळ देवसराच्या खोटेपणाचेर आणि पासांचेर आडयेव कामका धारदी. सोमी देव ताका फरमावंती म्हणून आम्ही लालेवन मागता आणि तू ये सर्गेच्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडू संसारार भोवच्या सैतानाक आणि हेरा खोट्या देवाच्या पदवेक हेमकडा लटून डय आमेन. ससनसु विषय दी तंका ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश पंचेर फंकोंदी समाधाने ती विषय घेऊन आमेन. सत मनता देवा सर पुदेदार बापा सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्या सुखता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभवलो अंका अमृताम जन्मलो पॉन्स पिलाते काल तने क्रिस्तुसले तका कुरसार जडलो तो मेलो आणि तका निकेपलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसा मेल्ल्यांतलो जीवन झालो सरगार सडलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्या बसला तैंतान जीव्यानी मेल्ल्यांची मुनसिफत करून घेतलो तो येतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतर कंचे बक्षणे पुढीचे जीवन आणि ससनाचे जीवित आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज कयो तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आमकां ताळणे पडून दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिया देवाची माय आम्हा पापीच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिया देवाची माय आम्हा पापीच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सुव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिया देवाची माय आम्हा पापीच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वथा आमेन. इकडे बोर आमच्या दोळ्या आम्ही दंप्या
दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दौऱ्या आईसो यो सणवार असो दीस त्या सोम्याच्या हातांत दिव्या John chapter 15 verses 4 तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा आणि हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा आणि हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. John chapter 15 verses 5b अकरेचे वर्ड कित्याक मुझे विणे तुम्ही कांयच करूंक शकना. मुझे विणे तुम्ही कांयच करूंक शकना. आमच्या जिवितांत आम्ही एक्नॉलेज करूंक जाय. वी हॅव टू एक्नॉलेज दिस ट्रूथ. वी हॅव टू एक्नॉलेज दिस ट्रूथ. आम्ही एक्नॉलेज करूंक जाय. I can do nothing apart from Jesus. I can do nothing without him. John 15:4. You abide in me and I will abide in you. John 15:5b. You can do nothing apart from me. A 22-year-old girl, while praying today, she gave this statement. Brother, I understood as एक 22 वर्षाचे भुरगे येस म्हणाले, ब्रदर आज म्हाका अर्थ जाला. I understood. I have come to a conclusion. Without Jesus, I can do nothing. Nothing means nothing. जेजू बगैर हांव कितेंच करूंक शकना. No way. No way. सिमांव पेद्रू के कळीत आसले. सिमांव पेद्रून ते समजून घेतले. त्या खातीर सगळे शीस जेजूक सोडून येताना कट्ट रावलो ते. जेजून विचारले तुमकांय वचोन वचोंक आसा की? सिमांव पेद्रू सीधा म्हणालो, आम्ही खंय म्हूण वयचे सोम्या. आम्ही खंय म्हूण वयचे. तुझे थंय थावन वळटात जिविताची जर. तुझे उतर जिविताची जर. तुझे उतर सत. या उतर सोडल्यार आमकां दुसरी वाट ना. ये उतर सोडल्यार आमकां कितेंच करूंक जायना. We can do nothing apart from you. सिमांव पेद्रू समजलो. पळया आज आमच्या जिवितान आमचीच प्लॅन थोडे पटी करता. We make our own plans. We never allow God to intervene in that area sometimes. We know sometimes the decision we are taking, maybe that is against the word of God. But still, we want to do that. We are not allowing the Lord. We do not allow our faith to grow. We are unable to trust the Lord in that area. आम्ही त्या एरियान देवाचेर भरोसो आम्ही थोडे पटी हेजिटेट करता. In case जायनातल्यार what will happen if it doesn't happen? कितें करचें? कितें करचें? वय पळया आज ते ब्रदर प्रकाशाच्या सकाळच्या मागण्यान ब्रदरान दिल्ली एक टेस्टमनी.
त्या बहिणीची, ते बहीण मागून असले डायव्हर्स पासून पूण देवान कशें सिच्युएशन चेंज केलें त्या देखून देवाचे उतर म्हणटा रोमन्स 8:28 जो कोण देवाचो मोग करता आनी ज्या कोणाक देवाच्या मांडवळ्या विंचून काडला तांच्या जिवितांत हर एक संगती बऱ्या घडटात. ती बहीण पडली, त्या बहिणीक ट्रीटमेंट गरज पडले, 2 महिने उठोंक जावना. पळया सगळे जे कितें तिणें प्लॅन केलें सगळें चेंज जालें. पळया ज्या गोवाक तिणें सोडी जे म्हण चिंतिल्लें त्या गोवान तिची साखरी केली. ज्या गोवाक तिणें नाका म्हणून मागून आसली ती देवाक गादींक लागली त्या गोवा पासून. पळया थोडे फावटी आमचे प्लॅन आमी घेवन गेल्यार खंय पडटा, पूण देवाचे प्लॅन आमचे विशयान कितें आसता न्ही गे. आज आमी कितेंय प्लॅन केला जावं पुरो, कसलेय प्लॅन केला जावं पुरो ते मुखार वचना जावं पुरो. आज सांगया सोम्या लागीं, सोम्या हांव सस्पते आसा ह्या एरियान. क्लोज युअर आयज, दोळे आमचे धांपया. क्लोज युअर आयज. टेल जीसस, Lord, I'm struggling in this area. I have made my own plans, but I'm not able to succeed in that plan. The plan mukhar vetet na. Lord, please intervene. Lord, please intervene. Today, Soumya, tu intervene कर. तू ये मुझे प्लान, ये प्लान सोमा नहीं जाल्यार सोम्या तुका ते सोमा करून गोत्त आसा. You know how to correct it. You know how to fix it. Let's give it to the Lord. Maybe until now our plans did not work out rightly. But today, as you surrender that plan to the Lord and you agree that, Lord, whatever you will do, I will accept, the Lord will perform His work. Lord will fix in your plan. He will put His plan. Let's surrender. And let's praise the Lord. आम्ही सगळे आमचो माईक अनम्यूट कर. आमी त्या सोम्या स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. दोळे धांपून स्तुती करया. माईक अनम्यूट करया. अच्छे धांपया. इतरत में allow the Holy Spirit to take control. Holy Spirit, we ask you to take control of this situation. Oh Father, take control of the situation. Jesus, take control of the situation. Lord, take control of the situation. Oh Holy Spirit, we ask you in the name of Jesus, please intervene. Please intervene in our life. Intervene in our plans. The plans which we have stuck. The plans where we are stuck. Plans where we are unable to get a result. Plan where we cannot see the outcome. Lord, we ask you. Holy Spirit, we ask you intervention in this area. Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा या एरिया तुझे intervention, तुझी कृपा, तुझी काकुल एरिया देवी. The plan to build something, the plan to something. Oh Holy Spirit, we moved before you could tell us, you could approve. Oh Holy Spirit, now we are stuck. Now we ask you, Holy Spirit, we
asking you, be in the driver's seat right now, to be the driver's seat now, to take control of this steering, the steering of our life, the steering of our life. हे पवित्र आत्म्या ये तू आमच्या जीवितात ये आज भशेन आम्ही आमचे प्लॅन सक्सेस जावं करो. आज तू आमचे ये प्लॅन तू कव्हर कर. तुका जाय तर सगळे पवित्र आत्म्या लियारा 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 Holy Spirit, help us to pray. Teach us to pray. Holy Spirit, teach us to pray. We ask everyone, pray, 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 pray. Oh, Holy Spirit, today we ask you, Holy Spirit, help us to pray. Teach us to pray. पवित्रत्म्या आज आमकां मागोंक शिकय. आज आमकां मागोंक शिकय. आमी हर एकल्याक विचारता, ब्रदर मागा, सिस्टर मागा, फादर मागा, आज मागा. आज पवित्रत्म्या आज आमकां तू मागोंक शिकय. आमकां मागोंक शिकय. आमकां एका जाग्यार मागोंक शिकय बसून ये पवित्रत्म्या आम्ही मागण्याक बसल्या वेळा आमचे थंय येवचे, आमच्या काळजात येवचे ते सगळे ड्रायनेस आज काडूडय. आयजाया 32:15 जेन्ना कुरपेचो शिवर वयर तावन देंवता तेन्ना आराणे आसले फळां बरीत एक मळ जातले मरुभूमी असले थंय आज तुझे उतर म्हणता एक फळ दितले एक मळो आज आमचे थंय ते ड्रायनेस आसा. आमकां मागणे करूंक जायना, आळसाय जाता, मागण्या वेळा डिस्ट्रॅक्शन जाता. ये पवित्र आत्म्या बिजय सुकल्ले भय, बिजय सुखलो भावाट, बिजय शियाराला बरा दिबरा, शिराला बरा 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 दिबरा 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 लियारा 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 लियारा. All those who are joining this prayer today, all those who are joining this prayer today, जी कोण या मग्नान जॉइन जाल्यात हर एका दिसा उठल्या तक्षणा 10 मिनिटां बसा. Sit in the presence of the Lord. You're not able to pray, you're not able to concentrate, there is distraction. When you sit and pray, you will start yawning. When you sit and pray, you don't feel anything. 10 मिनिटं बसा. केन्ना तुमकां बसले तेन्ना तुमकां न्हीद येता, जांबायो येतात, ड्रायनेस कितेंय एक्सपिरियन्स जायना. पवित्र आत्म्याकुलो मारा. ओ होली स्पिरिट कम. पवित्र आत्म्या ये ह्या घडी हांव मागण्या बसता. पवित्र आत्म्या ये हांव ह्या घडी मागण्या बसता. पवित्र आत्म्या ये म्हाका तुजे सांगता एक लक्षलो संबंध जोडूंक कृपा दी. ये पवित्र आत्म्या आज म्हजे ड्रायनेस पयस कर. म्हाका शिकय मागो. 10 मिनिट्स स्तुती करया. ज्या कोणाक थँक्सचे गिफ्ट बासांचे देणे आसा, बासांच्या देण्यान मागा. ज्या कोणाक बासांचे देणे ना, मागा पवित्र आत्म्या लागीं. तो दिता. ताणें सांगला मागा आनी तुमी घेतल्यात. ताणें आमकां सांगला न्ही गी, आमकां ताच्या भुरग्यांक ताणें दिनातले आनी कोणाक दिवचे. मागोंक जाय, आमी मागोंक जाय. मागा. जेजून म्हणला तुमी नसते जावन
तुमकां कळीत आसा तुमच्या भुरग्यांक बरे संगती दिसय म्हण, तर तुमचो सर्गीचो बाप कितल्या वर्त्या मापान तुमकां इसारल्यार पवित्रत्व दिवचो ना? आमकां भावार्थ सागी sit 10 minutes, 15 minutes, sit in His presence. He will fill you with His Holy Spirit. This month, you will see the changes in your prayer life. This month, you will see the things changing. This month, you will see the miracles happening. या महिन्यात पळयतल्यात. When we start the next month, you will thank the Lord for everything in a different way. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज माग्या Deuteronomy 28:12 आम्ही त्या देणाने बरोंक जाय. John 10:10 बरोवन अमतोंच्या मापान तो दिता. देव आमकां दिता बरोवन अमतोंच्या मापान. मनशांनी दिवचे माप मेजून दिवचे. माप मेजून मनीस दिता. देव बरोवन अमतोंच्या मापान दिता. आज माग्या आमच्या जिवितान पवित्र आत्म्याचो शिवर भरोवन अमतोंच्या मापान देवून ते म्हणून सांगात म्हणून हे उत्तर 5 पटी घट्ट ताळ्यान क्लेम करया. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गर्भ करतलो. तुझे बहीण फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुझ्या हाती घेतले सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलो पूण तू कोणायकडचे रीण घेवचो नाही. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गर्भ करतलो. तुझे बहीण फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुझ्या हाती घेतले सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलो पूण तो कोणायकडचे रीण घेवचो नाही. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गर्भ करतलो. तुझे बहीण फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुझ्या हाती घेतले सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलो तू कोणायकडचे रीण घेवचो नाही. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गर्भ करतलो. तुझे बहीण फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुझ्या हाती घेतले सर्व कामाचेर आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलो तू कोणायकडचे रीण घेवचो नाही. Deuteronomy 28:12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे गर्भ करतलो. तुझे बहीण फावो त्या काळार पावस येतलो आणि तुझ्या हाती घेतले सर्व कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलो तू कोणायकडचे रीण घेवचो नाही. नमान मरिया कृपेन भरले समुद्र सगळ्या शास्त्रीय भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू. आज समर्पण देऊया आमचे कुटुंब. आज कुटुंबा आज सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया. आमचो देव कुटुंबात संतोष पावता तो देव. आमचो देव कुटुंबात जियेता तो देव. मॅथ्यू 18:20 थंयसर दोग तेग म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंयसर तांचे मदगत हांव आसा. खंयसर दोग तेग घोव बायल भुरगीं एक मनाची जावन जेजूच्या नांवान एकठांय जातात थंयसर हांव आसा. आज एक कुटुंब. आज कालच्या दिसा हांवें ग्रुपांत एका भयणीन धाडली टेस्टमनी शेअर केली. तुम्ही वाचो ना पाटी वसा ग्रुपांत वाच बरें कर. कशें कुटुंबाच्या तेरसा वेळार तिच्या जिवितान जाल्ले अजाप. कुटुंबाच्या तेरसा वेळार व्हडल्या रेट्रे कसोना खंय व्हडल्या खंय मागण्याक कसोना खंयच्याय ब्रदरा कडेन मागोंक सांगोना. तिने इतले बिलीव केले इतले पत्तेले ती ही म्हजी दुःख ये तेर्स ये कुटुंबाचे मागणे काबार जाता बिचार काबार जावच्या पहिले म्हजी दुःख गुण जातली म्हणून हांव पत्ती येता आणि त्या पत्तेने ते मागले आणि ते तेर्स
कंप्लीट जावन बेसांव आखरेचे बेसांव जाताना तिची दुःख कंप्लीटली मयाक जाली, डिसअपियर जाली. स्वेलिंग आसले सगळे गेले. ते म्हणटा म्हजी बहीण म्हजो भावची हाका साक्ष ताणी पळयला म्हजी दुःख कशी आसली तिणें पळयला. वाचा ब्रेकन वाचा, शेअर करा हेरा सांगता. आमच्या मागण्यांत कुटुंबाच्या मागण्यांत जाता बरेपण. आज आमचे कुटुंब पवित्र आत्म्याचे कुटुंब, मागण्याचे कुटुंब जावच्या पासून मागया सांगता म्हणून उत्तर 5 पटी घट्टतल्यान क्लेम करूया. झकारिया 12:10 पूर्ण दाविदाच्या घराण्याचे आणि जेरुसलेमात निवासांचे हांव दयेसो आनी मागण्या सोत वतलो. झकारिया 12:10 दाविदाच्या घराण्याचे जेरुसलेमाच्या निवासांचे हांव दयेसो आनी मागण्या सोत वतलो. झकारिया 12:10 दाविदाच्या घराण्याचे जेरुसलेमाच्या निवासांचे हांव दयेसो आनी मागण्या सोत वतलो. झकारिया 12:10 दाविदाच्या घराण्याचे जेरुसलेमाच्या निवासांचे झकारिया 12:10 पूर्ण दाविदाच्या घराण्याचे जेरुसलेमाच्या निवासांचे दयेसो आनी मागण्याचो आत्मो वतलो. नमान मरिये कृपेन भरले, सोम्य तुजे सुवाय आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या कणान समर्पण दिव्या कितल्या काम नसणं कसं सर विसाच्या समस्या असतात, फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात, ऋण लोन सगळे समाजात समर्पण देऊया. ऋणांतान भायर येवंक जातात ना, कष्ट ते असतात. कोण कॉन्ट्रॅक्ट घेतात, कॉन्ट्रॅक्ट मेळतात ना, केटरिंग करची या कसले ऑर्डर घेवची ऑर्डर येतात ना, कितले बिझनेस लॉस सर्वते असतात. सुमेच्या समर्पण दिव्या. कितले जण तांच्या स्टाफाक सांभाळ दिवंक पैसे ना, खंतीन असतात. कितले प्रोजेक्ट कॅन्सल जाते असतात, बंद जाते असतात. कितले डिपार्टमेंट बंद जाते असतात. सगळे समाजात समर्पण दिव्या. तशा भुरग्यांक खंय कितें केदला कितें करीचे सगळे त्या सोम्याक कळीत आसा आनी तो करता. आमी मागोंक जाय, सांगाता मेळया आनी मागया. सगळ्या ह्या संवसारात कामाचे समस्या, विजाक अप्लाय केला, मायग्रेशन ट्राय करना, कोणाच्या IAS स्कोर येतात ना, कोण OET NET एक्झाम बरयत आसा, नीट एक्झाम बरयत आसात, या NCLEX RN एक्झाम बरयत आसात, PR ट्राय करत आसात, वर्क परमिटाक राखते आसात. सगळ्या समर्पण दिवन सांगाता म्हणून येवं तर 5 पटी क्लेम करूया. Psalm 9:18 कित्याक गरजेवंतांक ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्याचो बरोबर सदांकाळ व्यर्थ जावंक ना. Psalm 9:18 कित्याक गरजेवंतांक ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्याचो बरोबर सदांकाळ व्यर्थ जावंक ना. Psalm 9:18 कित्याक गरजेवंतांक ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्याचो बरोबर सदांकाळ व्यर्थ जावंक ना. Psalm 9:18 गरजेवंतांक ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्याचो बरोबर सदांकाळ Psalm 9:18 गरजेवंतांक ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्याचो बरोबर सदांकाळ व्यर्थ जावंक ना. नमान मरिये कृपेन भरले, सोम्य तुजे सुवाय आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाच्या हातान समर्पण दिव्या. आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जनांक विशेष तरान सोम्याच्या हातान समर्पण दिवन मागया. पवित्रत्म्यान बरोवन दी म्हणून मागया. पवित्रत्म्यान बरोवन दी. हर एक अस्कत येता, आळसा येता, एडिक्शनांत तांकां सुटका मेळोवन दी. वायट रिलेशनशिपांत सुटका मेळोवन दी. आज मागया. कितल्या भुरग्यांक आवय बापायचो मोग सारको मेळोना. आज तांचे थंय तो एक घाय आसा. ज्या कोणाक तांच्या आवय बापायचो सारको मोग मेळोना, आज थोडे पटी तांचे थंय ते फिलिंग्स, तो घाय, ते फिलिंग्स घाय जावन बदलला आनी तो घाय काळजांत आसा. आज तो मोग आज ते भायर सोदते आसात. कुडीच्या आवडण्याद्वारे मेसेज घंटे गंटले उलोवचे, एक कन्सोलेशन मेळ जाय म्हणून, एक मोग मेळ जाय म्हणून
कितले पोटी ते भुरगी रॉंग ट्रॅपाक सांपडटात, वाईट ट्रॅपाक सांपडटात, शिरखोन पडतात. तांतून भायर अनेक गाय तांतून भायर येयले अनेक एडिक्शन सांपडतात. आज मागया, आज आमच्या भुरग्यांक सारको आवय बापायचो मोग मेळोन दी. जर आवय बापाय जावन आमी आमच्या भुरग्यांक सारको वेळ दिवना, टाइम दिवना, आज त्या भुरग्या लागीं बक्षाना मागया, देवा लागीं बक्षाना मागया. त्या भुरग्यांक देवाची वळख दिवंक आमी सलवल्या, फेल जाल्या. आज भुरग्यांक मागण्या काडूंक फेल जाल्या. मागया बक्षाने सुम्या लागीं तांचो फुडार आशीर्वाद जावन दिवन मागया. सांगाता म्हणून उतर 5 फावटी क्लेम करया. आयजाया 41:10 भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. कर्नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, मजत दिता. म्हजे जायते तुज्या हातांत तुका सांबाळटा. आयजाया 41:10 नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. कर्नाका कित्याक हांव तुजो देव. तुका घटाय दिता, तुका मजत दिता. म्हजे जायते तुज्या हातांत तुका सांबाळटा. आयजाया 41:10 भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. कर्नाका कित्याक हांव तुजो देव. तुका घटाय दिता, तुझ्या हातात तुका सांभाळता. आयजाया 41:10 भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. कर्नाका कित्याक हांव तुजो देव. तुका घटाय दिता, हांव तुका घटाय दिता, मजत दिता. म्हजे जायते तुज्या हातांत तुका सांभाळटा. आयजाया 41:10 भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. कर्नाका कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता. म्हजे जायते तुज्या हातांत तुका सांभाळटा. नमान भरले, कृपेन भरले. तुम्ही तुझे सवे आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचें फळ जेजू. जाता जाल्यार आमी सगळे दिंबेर पडया, दोनी हातांचे वयर उबारया. आज आमी मागया, पूण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो. हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन रावतलो. जाकेव त्या रुंडीच्या रुखार जेजूची वाट पळोवन रावलो. ताचे जिवीत बदलले. आज आमी कोणाची वाट पळोवन आसा? आमच्या जिवितांत परत आज पाटी वशया. जॉन 15:4-5 You can do nothing apart from me. You can do nothing apart from me. आज हांवे श्वास काडचे जाल्यार त्या सुम्यान आमकां करपा दिसय. आज हांवे एक उतर म्हज्या तोंडांतून उलयचें जाल्यार त्या सुम्यान करपा दिसय. सगळें नाका, हांवे म्हज्या मतीन कितें चिंतीचें जाल्यार त्या सुम्यान म्हाका करपा दिसय. त्या देवान म्हाका ती करपा दिनातल्यार, ते सकत दिनातल्यार मनीस कितें? देवाचे उतरच म्हणटा, मनीस कितें? मनीस केवल धूळ माती. जाल्यार देवान आमचो मोग केला, जाल्यार ताणे आपल्या एकल्याच पुताक भेटोवन दिला. आज मागया हर एकल्याच्यो गरजो. कितले जाण आमचे मागोंक सांगला या युट्यूबाचेर पिटिशनां घाला मागोंक. पिडेस्त आसात, कामाचे समस्या आसात. एक भयण नर्स तुझ्या कामापासून मागोन आसा. कितले जाणां काम गेला म्हणून मागोन आसात. भुरग्यांच्या प्रपोजला पासून मागोन आसात. नीट पेनांतून सुटका मेळच्या पासून मागोन आसात. जॉइंट पेनांतून सुटका मेळच्या पासून मागोन आसात. लिव्हर प्रॉब्लेमांतून सुटका मेळच्या पासून मागोन आसात. कोण फळणार वेची आसात. भुरग्यांपासून मागोन आसात. हर एकल्या समाजात समर्पण दिवया आणि मागया. तशेंच आमची आख्खी पयत सभा, आमच्या बोबगे पापसिबा सगळ्या बिस्पांक काडिनला ह्या जागेबावन धरपणी सगळ्या लायकांक समर्पण दिवया. आमच्या आत्मिक देवक्तराक विशेष समर्पण दिवया.
आमच्या आत्मिक दयातळ आणि सड पवित्रत्म्याच्या देण्याने भरून देत. बरी भलायकी तांकां फावो जावं दी. देवाच्या रासांत तांणी काडले हे मेट, एक आमकां दिल्लो ह्यो सपोर्ट, आमकां स्थान्स पाठिंबो दिवन आसात ते. तांच्या गायडन्सा खाल, तांच्या त्या आदार तांणी आमकां आदार दिल्ल्या निमती आज हे सकाळींचे मागणे आमकां सोलोंक जाता. आज तांणी आमकां एक गायडन्स दिला. देव तांकां आनी चड कृपेन बरो दी. देव तांच्या हर एका कामांनी तांकां आशिर्वादीत करून दी. सगळी आज जावं पुरो खंयच्या पिडेन ते कसून आसात, त्या पिडेन सुटका तांकां मेळोन दी. तशेंच हे सगळे टीम, आमचे सगळे टीम देवाच्या समर्पण दिव्या सांगाता म्हणून हे उतर 5 पटी घट्ट तरान क्लेम करया. मिका 7:7 पूर्ण हांव सरस्वराची वाट पळोवन रावतलो. म्हजे सर्वण करतले देवाचेर हांव भरोसो दवरतलो. म्हजो देव म्हज्या मागणेक आयकतलो. मिका 7:7 पूर्ण हांव सरस्वराची वाट पळोवन रावतलो. म्हजी सर्वण करतले देवाचेर हांव भरोसो दवरतलो. म्हजो देव म्हज्या मागणेक आयकतलो. मिका 7:7 पूर्ण हांव सरस्वराची वाट पळोवन रावतलो. म्हजी सर्वण करतले देवाचेर हांव भरोसो दवरतलो. म्हजो देव म्हज्या मागणेक आयकतलो. मिका 7:7 पूर्ण हांव सरस्वराची वाट पळोवन रावतलो. म्हजी सर्वण करतल्या देवाचेर हांव भरोसो दवरतलो. म्हजो देव म्हज्या मागणेक आयकतलो. मिका 7:7 पूर्ण हांव सरस्वराची वाट पळोवन रावतलो. म्हजी सर्वण करतल्या देवाचेर हांव भरोसो दवरतलो. म्हजो देव म्हज्या मागणेक आयकतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत जेसू आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. लियरा 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 हालेलुया 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 लियरा 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 मेरी डिसोजा विल्सन मार्टिस कोरा डिसोजा फ्लाविया हालेलुया 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 सरिता कार्डोस अनारिता कुटेनो एम फलेरो अनुष फर्नांडिस ग्रेटा डियोडिटा रेबेलो Jacinta Mascarenas, Estem Fernandez, Vinaya, Hallelujah, Priya Thakur, Hallelujah, 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 Josie Montero, Lenny Vegas, Lavita, Javita, Mary De Souza, Hallelujah, 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 Melcy Rodriguez, Rina Algar Gilbert, Clara Alban, Carol, Carlita, Dominic, Henry, Margaret Liston, Milburn, Sylvia, Sanse, Aaron, Austin, Lina, Daryl, Divya, Ronnie, Andy, Jane, Anora, Benedict, Genesis, Jesus, James, Cinderella, Aliyar, Kishore, Vida, Calvin, Kathleen, Lina, Little, Valeria, Sonal, Ardlin, Maria Ferrao, Mary D'Souza, Nancy D'Souza, Pradeep, Pratishta, Vita, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Traver, Boma Kadave, Hariek, Kaja, Samavita, Asame, Hariekle, Tuchi, Wat, Padan, Tum, Chamchi, Servant Kata, Jerusalem, Barosa, the Vandota, Tuka, Sonami, Kitan Sukara Sukana, ये पवित्रत्म्या तुका एक खडीत आसा. आम्ही अस्कत आम्ही असहायक आज आमचो सहायक तू जावन आसाय. तुजे तावन मात्र आमचो आदार आज या महिन्यांत आम्ही कितें करूंक चिंतला आमची कितें मांडावळ आसा त्या हर एका मांडावळीत आम्ही तुका स्वागत करता आपयता. आम्ही तुका विसरता. हे पवित्रत्म्या हे सगळी मांडावळ तुज्या कंट्रोलाक घे. तुज्या मांडावळे प्रमाणे आमकां सोडून वर आमचे कुटुंब सोडून आमच्या भुरग्यांक सोडून आमचे काम सोडून आमचे भुरगे सोडून कोण पिड्यांत आसा कोण आयसीयूंत आसा कोण व्हेंटिलेटर आसा कोणाची इंटरव्यू आसा त्या हर एकल्याची काकूळ कर. जेजूच्या पवित्रांनी बळवून नवान मागता. आमेन आमेन आमेन. उगडास दवर एक आधार मगलो तुझे मध्य तुझ्याकडे येता नमान मरिये कृपेन भरले स्तोमे तुझे सुवाय आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बाप्पा कनी पुता कनी पवित्रत्म्या बापाचे
पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मग प्रेज द लॉर्ड. एक 10 मिनिटं हर एक दिवसा सकाळी जस्ट बसा आणि पवित्र आत्म्या खुलो मारा. आज आमच्या जिवितांत पवित्र आत्मा वरती कामा करतलो. विशेष रान तुमची टेस्टमनी, तुमची पेटिशन या नंबराक स्क्रीनवर दाखवच्या नंबराक तुम्ही दंड दिया. आणि हर एक दिवसा आमचे सकाळींचे मागणे झूमाचेर आणि युट्यूबाचेर आणि सांजेर आमची इंटरसेशन झूमाचेर 9:30 to 10:30 सांजेर जॉईन जाया. येस सेम लिंक झूमाचे जॉईन जाया आणि हेरांक या मागण्याचे लिंक धाडा. ते तुमकां हर एक लायन सुदीस आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरोबर. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू.